Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. पर्यटन हब मानपी कलंगूट बागा वाठारांत गरजेच्यो सुविधा ना. एकाद्या शेकाक उजो लागलो जाल्यार फायर ब्रिगेड पावता म्हणसर शेक पुराय लासून गोबोर जाता. बचाचेच कित्याक आमी फाटीं पळयलां की आरामबॉल बीन 5 प्रायवेट शेकांक फाटीं उजो लागलेलो. थंयसर फायर ब्रिगेड बिचार येयल्ली पुणी तिका तें काम करूंक जावंक ना. सरकार जेन्ना हें सगळें प्रमोट करता, शेकां प्रमोट करता जाल्यार खंय तरी ताका एक ल्हानशी एक फायर ब्रिगेड थिंगा आसपाक जाय. तो उजो वय बिचार आसपाक जाय. शेकाक तर उजो लागलो तुका 1 वर पुरो शेकाचो गोबर जावपाक, तेच्या उपरांत कांय जायना. आता आमचो आमदार आसा, हे सगळी काम अशी आमच्या आमदारान करून घेवपाक जाय आसलेली. हे फायर ब्रिगेड, आमचो एम्ब्युलन्स हे आमच्या कलंगूटान कांयच दिश्टी पडना. कारण कलंगूट जो आहा ह्यो ट्युरिजमाचो एक हब जाल्लो आहा. जो बीन ट्युरिस्ट गोंयांत येता तो कलंगूट येवन गेल्ल्या शिवाय वचना. पूण वसल्यो तर केन्नाय आजनेरी जाल्यो जाल्यार कितें करतले, कांयच करपाक जायना. तो फायर इन्सिडेंट भरपूर जाता. आम्ही फायर फायटिंग आम्ही रेडी आहा. आम्ही सगळ्यांनी वॉटर रिल्स काढलेले आहा, फायर एक्सटिंग्विशर्स काढलेले आहा. पूण केन्ना कितें हो उजो सेकाक पेटता तो चड व्हडलो जावन पावता. एवरीथींग इज ड्राय. चुट्टां ड्राय आहा, लाकूड सगळें ड्राय आहा आनी भितर मागीर गॅस बॉटल्स जे आसा तो फायर रोखडोच वाडटा. आमचे मागणे कालांगूट एक, बागा एक आनी कांदोली एक धाकटे तरी टँकर्स आनी स्टेशन करचे एक आउटलेट प्रोवायड करचे. कलंगूट पुलीस स्टेशनार फायर ब्रिगेड दवरची म्हूण आपलो प्रस्ताव आशिल्ल्याचे आमदार मायकल लोबो सांगता. कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर एक फायर ब्रिगेड दवरची म्हणून आमचो एक हे आहा प्रस्ताव आहा. हो हांव जाताले GSIDCसून चीफ मिनिस्टराची परवानगी घेवन हो फायनान्स डिपार्टमेंटाची परवानगी घेवन, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज द मिनिस्टर फॉर फायनान्स, सो तेजी परवानगी घेवन तो आमी शेड एक घालून थिंगा एक फायर ब्रिगेड थिंगा दवरप धाकटी आनी थिंगा तांकां बॅरेक्स करप. म्हणजे ती एक बिल्डींग जी आदी बांदलेली कलंगूट पुलीस स्टेशन ते खूब बॅड कंडिशनान आहा. ते बिल्डींग 2 ब्लॉक, ते एक ब्लॉक एक A ब्लॉक आनी B ब्लॉक. फाटलो ब्लॉक जर तर आमी मोडीत आनी बांदीत जाल्यार हे सगळे फॅसिलिटी थिंगा जातल्यो. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार.